दीस बुधवार जानेवारीची 21 तारीख 2024. पहिले मसब समवेल प्रवादाच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 17 ओळ 32 तावन 33, ओळ 37, ओळ 40 तावन 51 पर्यंत. दाविदान सौलाक म्हळें, त्या फिलिस्तियाक लागून कोणाच धैर्य सांडचे न्ही. तुजो सेवक वचून ह्या फिलिस्तिया कडेन झुजतलो. पूण पावलान दाविदाक जाप दिली, ह्या फिलिस्तियाशी वचून ताचे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांतूच एक झुजारी. दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दावल्यांतलो वाटयला, तो सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. सावलान दाविदाक जाप दिली, वोस, सर्वेस्पर तुजे सोबे आसूं. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो, वाळांतले सळसळीत 5 फातर विंचले आनी ते आपल्या गवळ्याच्या पोत्यान घाले. उपरांत हातांत एक गोफीण घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत्त रावलो. ताचे फुडल्यान तसो ढालवाहक चलतलो. फिलिस्तियान दाविदाचेर नदर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपर्वा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आशिल्लो, तामसो आनी सुंदर रुपाचो. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवें. आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो आनी ताका म्हळें, ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितां. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तलवार, भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो, आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतलो. हांव तुका जीवशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजें मोडें आनी फिलिस्तियांच्या सैन्यांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजतींक खावंक दितलो. हे परी इस्रायेलाक एक देव आसा म्हणून सगळे पृथ्वीक कळीत जातले. त्या भायर सर्वेस्पर तलवारीन आनी भाल्यान जैत दिना म्हणून हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक कळीत जातलें, कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. फिलिस्ती परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो. तेन्ना दाविदी फौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजोंक धांवलो. ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो, एक फातर भायर काडलो आनी तो आपले गुफिणीन घालून फिलिस्तियाच्या कपालाक मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोमलो आनी तो ओमतून सुधरणीर शेवटलो. अशें दाविदान एक गोफिणीन आनी एका फातरान फिलिस्तियाचें जैत वेलें. दाविदाच्या हातांत तलवार नासली जाल्यार ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची तलवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जीवशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. आपलो पराक्रमी मानाय मेल्लो पळोवन फिलिस्ती पळून गेले. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 144, 1b, 2, 9 तावन 10. श्लोक. म्हजें खडाप जावन नासलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजें खडाप. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांक लढायेची तरबेती दिता. श्लोक. म्हजें खडाप जावन नासलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. तसो म्हज्या लोकाक म्हजे राजवडके खाल दवरता. श्लोक.
म्हजें खडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सरयांचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तुंचो राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारलोय. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गींच्या राज्याची बरी खबर प्रगट करतलो आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 ओळ 1 तावन 6 पर्यंत. जेजू परत्यान एक पावटी सिनेगोगान भितर सरल्या वेळार ते आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें सब्बाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचे गुन्या मांडूंक म्हणून थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आंकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो सब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक? पूण ते वेगळेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धारुणाये खातीर तो खंती भरीत जालो. आनी आंकुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजीव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणां संगी मेळोन जेजू कसो लगड काडचो म्हणून मतलब करूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचो कायदो सब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता? जीव वाचोवंक की जीव काडूंक? म्हणल्यार जेजूच्या नांवाल बरीत उतरांनी जेजून सब्बाता दिसा संबंदी धोरण स्पश्ट केलें. सब्बाता दिसा कायदा प्रमाणे मरणाचे रिस्केर आसलेल्यांक मात्र गूण जावंक साध्य आसलें, शिवाय हेरांक न्ही. जेजूचे सवाल केवळ जेजूक शिरकावन घालूंक पारोत करून आसलेल्यांक मात न्ही, बगार ती सर्वांक आनी सर्व काळाच्या लोकांक. जेजूचेर सूख म्हणजे जेजूच्या सवालाक मौन जालें. आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाचेर जेजून आपली बिरमोतीची दिश्ट घाली आनी ताका गूण केलें. तर जेजू प्रमाणे सब्बाता दिसा एकल्याक गूण करचें जीव वाचोवची करणी जाता. थोड्यांक ही करणी ल्हान म्हणून दिसूंक पुरो, कित्याक ताचो जीव रिस्केर नातलो. पूण जेजूक ही एक जीव वाचोवची करणी जाली. हेच दिशेन जीव काडचो म्हळ्यार जिवेशी मारचें म्हणून चिंतल्ल्यांक जेजून लिसांव दिलें. जेजूच्या सवालाक जाप दिवचें मात्र आमकां आतां उरलां.